Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. Thank you for being here. May God bless you and your family. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. भावां भयणीनो, समूर्ती वरवीं आनी प्रवाद्या वरवीं कोळीत जाल्लें तें देवाचें प्रमाणीकपण आतां समूर्ती वरवीं उजवाडा आयलें. आनी हें देवाचें प्रमाणीकपण कसलीच ओंतोर करिनासतना जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थान विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक पावता. खरेंच सगळीं पातकीं जाल्यान आनी सगळ्यांक देवाचे मोहिमेचें दर्शन अंतरलां. पूण ताच्या फुंक्याच्या देण्यांक लागून क्रिस्ता जेजू सोबे मेळटा त्या तारुणा उदेशीं तीं प्रमाणीक जातात. देवान ताका आपलें रगत वारोवन भावार्थ धरतल्यांक पातकां काडटली बोली जावंक नेमला. पळयात, पयलीं आदल्या काळार देवान सोंसणीकाय धरून पातकांक खास्त लावंक ना. आनी आतांच्या काळार आपूण प्रमाणीक म्हूण आनी जेजूचेर भावार्थ दवरतात तांकां आपूण प्रमाणीक करता म्हूण देव उक्तीन दाखयता. हे भाशेन देव आपलें प्रमाणीकपण परगट करता. म्हणटच बोडाय दाखोवंक आमकां खंय जागो आसा? जागो नाच. खंयचे समूर्तीक लागून ना. कायदे पाळूंक लायता ते समूर्तीक लागून न्हय, पूण भावार्थ धरूंक लायता ते समूर्तीक लागून. कित्याक समूर्तीचे कायदे पाळून न्हय, पूण भावार्था उदेशी मनीस प्रमाणीक जाता म्हूण आमी खात्रेन जाणू. देव जुदेवांचोच देव तर विदेशांचोय न्हय, तो विदेशांचोय तो देव म्हूण दुबाव ना. कित्याक देव एकूच. तोच सुनोत केल्ल्यांक तांच्या भावार्थाक लागून प्रमाणीक करता, तशेंच सुनोत करूंक ना तांकांय तांच्या भावार्था उदेशीं प्रमाणीक करता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. खोल खोल खोंडांत पडलां, तुका उलो मारता. तूं म्हाका पाव सायबा. खालते विनोतीचो म्हज्या प्रार्थनाचो आवाज तूं आयक सायबा. जबाब सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. आमच्या गुन्यांवाचो तुवें जोर थाव घेतलो. तुजे मुखार उबो सायबा कोण उरतलो? पूण पातकाक बोगसोणें मेळटा तुजे सोवें, म्हणून सर्वेस्परा आमी बोजतांव तुका. जबाब सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतरार पातयेवन ओत्मो म्हजो रावता. विस्वास आपलो दवरून राखणो फांतोडीचेर आमचो विस्वास सगळो परम इस्वराचेर. जबाब सर्वेस्पराच्या हातांत भरपूर मेळटा काकळूत. उद्गार. Soy Sorvespora,
soy, 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 soy. सोमी म्हणटा, वाट सोत आनी जिवीत हांवूच, कोणूच बापाशी वचोना भोगोर म्हजे वरवीं. Soy sol respora, soy sol respora, soy, 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 soy. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात तुमी, पूण तुमच्याच पुर्वजांनी तांकां जिवेशी मारले. तुमचें कोटा, तांणी तांचो जीव काडलो आनी तुमी तांचे फोंड बांदतात. म्हणटच तुमच्या पुर्वजांची कर्तुबां तुमी मंजूर करतात म्हूण तुमी सारकें गोवाय दितात. त्या पासत देवाचे जाणवायेन लेगून अशें म्हणलां, हांव तांचे थंय प्रवादी आनी धर्मदूत धाडटलों आनी तांतल्या थोड्यांक तीं जिवेशी मारतलीं आनी धुमाळो दितलीं. ह्या पासत संवसार रचला तेतून थावन सगळ्या प्रवाद्यांचें रगत वारयला ताचो हिशोब हे संस्थेन दिवचें पडटलो. आबेलाच्या रक्तांतल्यान वेदी आनी पवित्र स्थाना मदें जिवेशी मारलेल्या जाकारेसाच्या रक्ता पर्यंत. होय, हांव तुमकां सांगतां, हे संस्थेन ह्या सगळ्याचो हिशोब दिवचोच पडटलो. धर्मशास्त्र्यानो, तुमचें कोटा, जाणवायेची चावी तुमी घेवन गेल्यात, तुमी भितर सरले नात आनी सोरतलीं आसलीं तांकांय भितर सोरूंक दिलें ना. ताणें हें सगळें तांकां म्हणल्या उपरांत फारिजेव आनी धर्मशास्त्री एकदमूच ताच्या पाळांक लागले आनी ताका सोबार प्रश्न घालून तोंडाक तोंड जालें. ते ताका फास मांडून ताच्या तोंडांतलें कितेंय सांपडावन ताचेर बोकलान घालूंक सोदताले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. नियाळ ताच्या तोंडांतल्या कसल्याय उतराचेर धरूंक रावताले. लूक 11:50-4. नियाळाक आदार. वचत थंय वो सोशल मिडियाचेर आमी पळयलें जाल्यार परत परत तीच खबर येता आनी ती सोत वो फोट पळयनासतना आमी ताचो प्रचार करता, दुसऱ्यांकूय धाडटा. कितलेशेच फावटी आमी फोटिंगपणाक पाठिंबो दिला, पूण जेन्ना एक मनीस सोत उलोयता ताचेर फास मांडून मारूंक तयार जाल्या. जेजू फारिजेवांक तांचे धोंगीपण तांच्या तोंडार मारतालो म्हूण ते फारिजेव ताका फास मांडून आसले. ताच्यो चुकी सांपडावंक सोदताले, पूण जेजू हें तांचें चिंतप बेस बरें वळखतालो आनी सादूर आसतालो. फारिजेवांक वायट दिसतलें म्हूण ओगी रावून आसलो, कित्याक ताचेर पवित्र आत्मो आसलो आनी भिरांती विणे तो पोरगोडटालो. दुसरे वाटेन फारिजेव समजताले धर्माचे कायदे फकत तेच जाणांत म्हूण आनी नेणार लोकांक आपल्या कायद्या खाल चेपताले. समाजांत आमकां लोकांन आपणावंक जाय म्हूण आमी कितलेच फावटी फोटी मारता, तांकां आयकूंक जाय तेंच आमी उलोयता.
आमकां व्हडलीं खिजिलां नाका म्हूण आमचे थंय आसलेल्या पवित्र आत्म्यांक उलोवंक आमी दिना, ताका चिपून दामून दवरता. सर्गींच्या बापा, दुसऱ्यांक आयकून न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान हांव देवाच्या आत्म्या वरवीं चलूंक म्हाका तुजे कृपेन भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev बरें करूं.